नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. स्वदेश स्किमीचो जीटीडीसीत गैरवापर. आग्वाद किल्ल्यार घाल्ल्यो सावंड लायटी दिल्यो बागा प्रायव्हेट एजन्सीक. परत हाडूना. 4 कोटींच्यो नव्यो लायटी. सीएजीत एक्सपोज. दक्षिणेत एकाच घर नंबरार वेगवेगळ्या जाती धर्माचे 80 वोटर. रोखडेच एक्सपोज. मेडिकल डेंटलाक ओबीसी पीजी आरक्षण अधिसुचोवणेक काँग्रेसीची डेडलायन. दिव्यांगां खातीरच्या 10 स्किमीर अर्ध्या मायज फंड विनावापर. 3 स्किमींचे 0 लाभार्थी. सगळ्या स्किमीक 1 कोटी सकयल बजेट. फेस्टिवलाक 10 कोटी. राज्यात पहिलेच खेप वास्को सप्ताचे फेरीचो इन्शुरन्स. मुरगांव पालिकेन 20.25 कोटी. देवस्थान समितीचो 3 कोटी मेळून फेरीचो 23.25 कोटीचो इन्शुरन्स. हाऊस टॅक्स वाडोवपा वयल्यान सांताक्रूज ग्रामसभेत बोवाळ. थोड्याक सरपंचान उलोवंक दिले ना. तोंडाक हाताक रिबिना बांदून निषेध. आमदार रुडॉल्फ लोकांबरोबर. तिस्क उसगांव पीडीए मार्केटात उजो. पेपर प्लेट्स करपी शॉपाक उजो. चवथीच्या निमतान भरिल्ले 22 लाखांचे सामान काबार. उजो आटापा. लागसारची शॉपां साल्वार. आनी कोमुंदादीच्या जमनी वयली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाचे विधेयक. भूमिपुत्र बिलाचे नवे वर्जन. विधेयक गोंयकारांचे बऱ्याचे न्हय. आमदार वेंझी करमळे कोमुंदादीचे बसकेंत. स्वदेश स्किमी वरवीं केल्ल्या प्रकल्पांचो गोंय पर्यटन महामंडळान गैरवापर केला. 2017 आग्वाद किल्ल्यार घाल्ल्यो सावंड आनी लायटी बागा व्हरून प्रायव्हेट एजन्सीक दिल्यो. परत हाडूना. 4 कोटी उदकांत. सीएजी ऑडिटांत कारबार एक्सपोज. स्किमीचो गैरवापर. कोणाकूच कन्सल्ट करूंक ना. 2021 जीटीडीसीन 3.25 कोटींच्यो नव्यो लायटी हाडल्यो. 2015 केंद्र सरकारान सुरू केल्ल्या स्वदेश येवजणे वरवीं देशभरांतल्या पर्यटन क्षेत्राचो विकास जालो. तातूंत गोंयच्या पर्यटन स्थळांचोय आस्पाव आशिल्लो. 2016 गोंयच्या दर्यादेगांचेर विकास प्रकल्प सुरू जाल्ले. तातूंत आग्वाद किल्ल्याचें रिस्टोरेशन आशिल्लें. मात ह्या कामा वेळार येवजणेचें उल्लंघन केलां म्हूण सीएजी रिपोर्टांतल्यान मुखार आयलां. मेळटा ते म्हायती प्रमाण 2017 आग्वाद किल्ल्याचें रिनोव्हेशनाचें काम सुरू जालें. गोंय पर्यटन महामंडळ काम करपी एजन्सी. थंय वट्ट 3.94 कोटी मोडून सावंड आनी लायटी घातिल्ल्यो. वर्स पुराय जावचे पयलीं जीटीडीसीन सावंड आनी लायटी बागा एका प्रायव्हेट एजन्सीक दिल्ले. त्या एजन्सी वांगडा खंय सारकें एग्रीमेंट करूंक नाशिल्लें. बागा व्हेल्ली सामग्री खंय परत हाडूंक ना. 2019 किल्ल्याचें स्ट्रक्चरल काम पुराय जालें. ऑक्टोबर 2020 नवें टेंडर काडून 2021 3.25 कोटी मोडून जीटीडीसीन सावंड आनी लायटीचो नवो सेट हाडलो. पयलीं घातिल्ल्या लायटींची खंय वापर करचे पयलींच वॉरंटी सोंपल्ली म्हूण स्पश्ट. वट्ट 3.94 कोटी उदकांत म्हूण सीएजींतल्यान स्पश्ट जालां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दक्षिण गोंयांत खंय एकाच घर नंबरार वेगवेगळ्या जाती धर्मांतले 80 लोक रजिस्टर. एक्सपोज करपाची गोंय काँग्रेसीची तयारी. विधानसभेत काँग्रेस आमदारांनी खंय 810 प्रश्न घाले. तांची तोखणाय. ओबीसीक जीएमसीत पीजी आरक्षणाची अधिसुचोवणी काडूंक आनीक 8 दिसांची मुजत. ना जाल्यार खंय काँग्रेस रस्त्यार. कर्नाटकाक म्हादेवापुरांत जो आमकां क्लासीक केस मेळ्ळी ती गोंयानूय आसा. I don't want to name the constituency, but there are constituencies where we have found की एका हाऊस नंबराचेर 80+ वोटर रजिस्टर्ड आसा. So our team is working on ground to check. त्या 80 लोक जे एका घरान जे रजिस्टर्ड आहा पळय ते डिफरंट फॅमिलीचे डिफरंट रिलिजनाचे लोक रावता. सो ते पळयतकीच म्हाका याद आयली की येस इंडिया इज अ country, diversified country with different caste, religion, creed.
नुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जस्ट सायड ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया थंय एक बांगलादेशीची थंय वस्ती थंय तयार जाल्ली 100+ हाऊजीज आर देर वेर बांगलादेशी पीपल आर स्टेईंग. सो हे सरकाराचे दोळे बंद फक्त जोडपाक पेटल्या. ना हांव टायम दिना. आमी तो मुद्दो थंय मांडिल्लो. मुख्यमंत्र्यान उबो रावन सांगला की आपूण त्या आठवड्याक जाग्यार घालता म्हणून. आतां आठवडो सोंपलो. काल एक्चुअली आठवडो सोंपलो. ह्या मुख्यमंत्र्याक आनी एक आठवडो आमी दिवया. म्हाका दिसता फुडलो आठवडो मेरेन आमी टायम पळयतले. जर तर मुख्यमंत्री जर तर हे जे ताणें फ्लोर ऑफ द हाऊस जे ताणें अग्री केला कबूल केला ते जर तो करना जाल्यार आमकां रस्त्यार देवचें पडटलें. काँग्रेसीन मांडिल्ल्या सगळ्या प्रस्नांक उतरां येयल्यां आनी जर दिल्ली आश्वासनां पुराय केली ना जाल्यार काँग्रेस रस्त्यार देंवतली. दर एका खात्याच्या कार्यालयांत वचून घेराव घालतली अशी शिटकावणी काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकरान दिल्या. ह्या फावट 810 स्टार्ड आनी अनस्टार्ड क्वेश्चन्स आमी घातले. त्या 810+ क्वेश्चनांक आमकां उतरां आयिल्लीं आसा. येणाऱ्या काळान हे सगळे डिटेल्स डेटा घेवन वी वूड go and घेराव each department. We would come on the road and protest if these demands are not fulfilled. आमचे तिनूय आमदार खास करून बाबुरी आलेमांव, एल्टन डिकोस्टा आणि कार्लोस फरेरा हांचे हांव धन्यवाद करता. तांकां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता की 3 आमदार जावन 33च्या अगेन्स्ट तांणी ह्या सरकाराक एक्सपोज केल्ले आसा, घेराव घातिल्ले आसा आणि कंप्लिटली ह्या सरकाराची करप्शनां ही भायर काडिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. सरकार दिव्यांगांच्या पर्पल फेस्टाचेर कोट्यांनी मोडटा. मात दिव्यांगांचे 10 स्किमीचेर पोरूचो 50% फंड तस्सो पडला. दिव्यांग खात्याच्या मंत्र्यान विधानसभेत मांडिल्ले परफॉर्मन्स रिपोर्टांत गजाल दिसता. 10 स्किमींतल्या 3 स्किमींचेर खंय एक्कय पयसो खर्च जावना. पर्पल फेस्टाक 6 कोटी मायज खर्च. खासा रिपोर्ट. दिव्यांगां खातीर गोंय सरकारान खासा खातें करून न्याय दिवपाचो यत्न केलो. मात खात्याच्या परफॉर्मन्स रिपोर्टांत 10 येवजण्यां मदीं 50% परस चड निधी विनावापर उरला म्हूण स्पश्ट जालें. 3 येवजण्यांचो एकूय पयसो खंय खर्च जावंक ना. खाजगी नोकरी करपी दिव्यांगांक वाहना खातीर पेट्रोल अनुदान दिवपी येवजणेचो सगळो निधी खंय विनावापर आसा. येवजणे खातीर पोरू 50,000 रुपयाची तरतूद आशिल्ली. तातूंतलो एकूय पयसो खर्च करूंक ना. ज्या दिव्यांगांक कसलेंच काम करप शक्य जायना तांकां 40,000ची आर्थीक सहाय्य दिवपी येवजण आसा. हे येवजणे खातीर 6.50 लाखाची तजवीज आशिल्ली. हे येवजणेचो निधी विनावापर आसा. कदंब बसींनी दिव्यांगांक फुकट तिकीट सवलत दिवपाची येवजण आसा. हे खातीर 50 लाखाचे अनुदान सरकार महामंडळाक दिवपाचें आशिल्लें. ही रक्कम लेगीत खर्च जावंक ना. मजगतीं हेर 8 येवजण्यां मदीं 1-2 येवजणे सोडल्यार सरासरी 50 ते 55% निधीचोच वापर जाला. दिव्यांगां खातीर सरकार पर्पल फेस्ट करता. पर्पल फेस्टाक वट्ट 10 कोटीची आर्थीक तरतूद 6 कोटी 18 लाख रुपया वापरल्यात म्हूण म्हायती मेळटा. दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर विद्यावेतन तशेंच शिश्यवृत्ती दिवपी येवजणे खातीर 35 लाखाची तजवीज आशिल्ली. फाटल्या वर्सा खातीर 14.93 लाख रुपयाचो वापर जाला. हे येवजणे खाला दिव्यांग विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 200 ते 300 रुपया विद्या वेतन तशेंच 500 ते 900 रुपया मेरेन शिश्यवृत्ती मेळपाची तजवीज आसा. सामान्य मनशान दिव्यांग दादलो वा बायले कडेन लग्न केले जाल्यार 50,000 रुपयाची आर्थीक मजत दिवपी येवजण आसा. हे येवजणे खातीर तजवीज आशिल्ले 3 लाखा पैकी 1 लाख रुपया खर्च जाला. बरी कामगिरी करपी दिव्यांग नोकरदार आस्थापनांचो धनी तशेंच एनजीओंक दरेकी 25,000चो पुरस्कार दिवपाची येवजण आसा. 2024-25 हे येवजणे खातीर 2 लाखाची तजवीज आशिल्ली. हे पैकी 1,25,000 रुपया निधी खर्च जाला. एनजीओंक दिव्यांगां खातीर फिजिओथेरपी केंद्र स्थापन करपाच्या निधीचो मात पुराय वापर जाला. अर्थसंकल्पात 18.97 लाखाची तजवीज आशिल्ली. हे पैकी 18.96 लाख रुपया खर्च जाला. ही एकूच येवजण आसा जाचो लागीं सगळो निधी खर्च जाला. शारिरीक तशेंच बौद्धीक दिव्यांगां खातीर खासा घरां उबारपा खातीर एनजीओंक आर्थीक मजत दिवपी येवजण आसा. हे येवजणे खातीर 7.75 लाख रुपया खर्च जाला. हे येवजणे खातीर 9.15 लाखाची तजवीज आशिल्ली.
ब्रेल लिपीतली पुस्तकां ऑडिओ व्हिज्युअल उपकरणाची व्यवस्था आशिल्ल्या ग्रंथालयाक आर्थीक मजत दिवपी येवजण हे खातीर 27.4 लाखाची तजवीज आशिल्ली. हे पैकी 15.98 लाख रुपया खर्च जाला. लागीं 45% निधी विनावापर आसा. मजगती सगळे पळयल्यार सरकारान दिव्यांगां खातीर आशिल्ल्या दरेक येवजणांक अर्थसंकल्पात केल्ली तरतूद 1 कोटी सकल. मात सरकार फेस्टांक 10 कोटीची तरतूद करता. प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकार. शिरगांवच्या जात्रेसारखी गर्दी वास्को दामोदराच्या सप्ताक जाता. ती देख घेवन अपकिर्ता विशीं सादूरकाय म्हण वास्को सप्ताक कांय गजाली आयोजकांनी आदींच चालीक लायल्यो. राज्यांत पयल्याच खेप सप्ताचे फेरयेचो इन्शुरन्स. मुरगांव पालिकेचो 20.25 कोटी आनी देवस्थान समितीचो 3 कोटी मेळून सप्ताच्या फेरयेचो 23.25 कोटी इन्शुरन्स. लईराई जात्रेच्या टायमाचेर एक गर्दी भरली, एक स्टॅम्पीड जाले, थोडे भक्तगण मेले आनी ताजे मागीर एक सरकारान तांकां एक खंय तरी आर्थीक मदतूय दिली. तरी गर्दी जावची न्ही, जावं खंय तरी एक स्टॅम्पीड जावचें न्ही म्हणून पयलींच अनटुवर्ड इन्सिडंट प्रिव्हेंटीव स्टेप घेवपा खातीर देवळाच्या कमिटीन आपले देवळाचे आनी सरावंडींग एरिया जी आसा थंय 3 करोडाचो इन्शुरन्स काडलो आनी इमिजिएटली म्युनिसिपल कावन्सील जी आसा ते अख्खे फेरेक तांच्यांनी एक 20 करोडाचो इन्शुरन्स काडलो. आमचो सप्तक हो सिटीन जाता आनी सिटीन जाल्यार कित्याक हो सगळ्यान गोंयाचो व्हडलो जात्रा म्हणजे ती वास्कोची सप्तकाची जात्रा आनी तेचेर लोक जे येता लाखांनी लोक येता म्हणून खंय तरी तो घटना घडपा येना. देवाच्या कृपेन घडोंकूय ना पयलीं सांगल्यान आनी जालें जाल्यार म्हणून खंय तरी कित्याक आमच्या बसून कित्याक आमी जेन्ना इतलो रेवेन्यू कमयता आमी आतां लास्ट 2 वर्सांनी करोडांनी पयशे सप्तकाचेर जोडटा आमची म्युनिसिपालिटी म्हणून खंय तरी आमचें एक आसता कोणाक भाविकाक खंय तरी कितें जालें त्रास जालो खंय तरी हें जावन कितें जालें म्हणून आमचे कडसून एक आमची एक मदत म्हणून आमी एक 20 कोटीचो ह्या वर्सा आमी इन्शुरन्स केलेलो की लोकांक खंय ना खंय कितें तरी मेळचें म्हणून. खंयसर खंय आसूं ओल्ड गोवा आसूं फेस्त आसूं नाल्यार आनीक खंय जात्रा आसूं थंयसर सगळ्या हेणी आपणा हेतून असो इन्शुरन्स केलो जाल्यार खंय तरी अशें फुडें कोणाकूय तरी कितें तरी आपणाक एक आर्थीक मदत अशी मेळटली म्हणून आमचें हें एक तुमचे कडसून एक हें सांगपाक सगळ्यांक हें जावपाकूच जाय म्हणून. आमी ह्या फावटी जेन्ना आमी कॅमेरा लायता आमी कॅमेरा बसयता आमी एक 10 बसयता पूण ह्या फावटी आमी 25-30 कॅमेरा बसयले. एनावन्समेंटा खातीर डीवायएसपीन आमकां सांगलें एक एनावन्समेंट आमकां खातीर एक तें कर पूण तेच्या खातीर आमकां कितें जितलें आमकां हें करपाक पडटा तितलें आमकां खर्च तेकाय आमकां 40-50 हजार तेकाय खर्च पडलो. पूण कितें आसा खंय तरी काय वायट जावपाक जायना म्हणून आमी डीवायएसपीक सांगलें ओके करुयात आमी तेंय केलें. म्हणून ह्या फावटी ओवरऑल जितलें करपाक जाय आसलेलें सगळ्यांक कितें जाय पुलिसाक कितें जाय ट्रॅफिकाक जाय कितें पार्किंगाची कितें हें सगळें हेतून धरून आमी सगळें केलें. हेतून आमदाराचोय बरो हात आहा आमच्या धाकटी सालकारांनी खूब हेल्प केलो तेचेय देव बरें कर म्हणटा आनी बाकीचे आमदार तेंच्यांनी खूब हेल्प केलो म्हणून आयज आमचो वास्को सप्तक बरो घडून आयलो. गोंयांत हें पयलेच खेप बाकी कडेन जात्रांनी हीच प्रथा आपणावची म्हूण दामोदराच्या दर्शनाक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्र्यान पालिकेची तोखणाय केल्ली. समितीचे तांचे खूब खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी पयलेच फावटी अशी प्रथा दवरली की इन्शुरन्स लोकांचो कितें इन्शुरन्स काडलो सरकार तांच्यांनी इन्शुरन्स काडलो एक बरी प्रथा आसा त्या सारकी ती बाकीच्या देवळांनी जी आसा ती फॉलो करता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. हाऊस टॅक्स वाडोवपाच्या मुद्द्या वयल्यान सांताक्रूज ग्रामसभेत बोवाळ. थोड्या जाणांक सरपंचान ग्रामसभेत खंय उलोवंक दिवंक ना तितल्यार तांणी हाताक काळी रिबिनां बांदून सरपंचाचो निशेध केलो. बोवाळाचो अदमास आशिल्ल्यान ग्रामसभेत आमदार रुदोल्फूय पावलो. आमदारा मुखारूच बोवाळ तो खंय लोकां बरोबर. ग्रामसभेत बोवाळ म्हणटा तो जातलोच मात ग्रामसभेत लोकांक उलोवंक दिना म्हळ्यार कितें. हांव लोकां वटेन म्हूण आमदार उलयलो लोकांक विश्वासांत घेयनासतना पंचायत वावुरता. बाकी ग्रामसभांनी अशें नासता म्हूण आमदार मुखार उलयलो. कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आतां पळय ते पयला उलोवंक दिवंक दिवपाक कितें जाला उलोवं न्हू गो मारूं गो मारताले लोकांचो रायट तो ग्रामसभा ती लोकांचो रायट आहा पळय तो खंय नाल्यार खंय चिड्डो. म्हाका दिसता न्हू लोकांक न्हू अशें फ्री दिवंक जाय उलोवपाक. जेन्ना लोक फ्री उलयता ऑटोमॅटीक मागीर लोक तोंड जाता. आतां दुसरे ग्रामसभांक पळोवंक ना ती अशें खूब जाता आनी मागीर ऑटोमॅटीक तोंड जाता. आनी केला ना लोकांच्या सायडीन सारकें आहा. आमदाराची ही पयलीच खेप. ग्रामसभांनी लोक कसो बोवाळ मारता कसलीं उतरां वापरता तें आमदारान समजून घेवचें. तशेंच हाऊस टॅक्सा विशीं उलयता आसतना आमदारान आमचे कडल्यान पयलीं क्लेरिफिकेशन घेवचें आसलें म्हूण सरपंच उलयली.
MLA पहिले तेका खबर ना पहिले सध्या की हाउ दे आर यूजिंग द derogatory words to the Gram Sabha members. He should know that first. Then he can comment. Also this about the taxes. He had to come to us to the panchayat and clarify. Not listen to one side, clarify, and then he should still feel he's wrong what he mentioned. Yeah. Because सरपंच had said to the MLA, आमचो honorable MLA म्हणला की त्याने स्टडी करून येऊन राहिलो म्हणून. जी सरपंचाक खबरच ना कितें उलयता then how she will control the Gram Sabha. So I refrain to comment on the sarpanch. I don't know, she is not in this world. She is somewhere else. 2024 गोर मारला पळय तेंका आणि हो शेड्यूल मारलेलो पळय तो पंचायतीन आपल्याचोच ऑर्डर काढून शेड्यूल मारलेलो आणि हिंगासोर ती इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिता ग्रामसभाक की टॅक्स हुंय 15 रुपया गेले फावटी सरपंचानूच ऑन रेकॉर्ड सांगलेले की टॅक्स पोन्न्या गोरांचो 10% इन्क्रीज जातलो म्हणून हिंगासोर ती आयज ग्रामसभाक सांगता 15 रुपया म्हणून. सो दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल टू द ग्रामसभा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत राहात प्रुडंट. पापा आ रहे हैं. वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. कोमुंदादींचे जमनीर आशिल्ली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाच्या विधेयकाक करमळे कोमुंदादीन विरोध केलो. भूमिपुत्र बिलाचे हे नवे वर्जन. बिल गोंयकारांच्या बऱ्याक न्हय. विधेयक गैर पद्दतीन पास जाला. कोमुंदादीच्या हक्कांचेर गदा. आमदार वेंझी करमळे कोमुंदादीच्या बसकेंत उलयलो. विधानसभेन कोमुनिदाद जमनींचेर आशिल्ली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाचें विधेयक पास जाल्लें. पास जाल्या उपरांत ह्या विधेयकाक विरोध करपी पयली कोमुनिदाद करमळची थरली. करमळे आयतारा जाल्ले कोमुनिदादीचे बसके वरवीं हो विरोध मुखार आयलो. आमदार वेंझी म्हणटा भूमिपुत्र बिलाचे हे नवे वर्जन. विधेयक गैर पद्दतीन पास जाला. Today's general body meeting of the Kumdad of Karamboli, we would want to ask our members over here, the entire quorum, do you agree to this illegal bill where Kumdad is the owner but there is no consent of the Kumdad and it has been bulldozed, and then this kind of regularization of illegal structures is happening in an illegal manner. Do you all agree to this? No. We oppose 100%. Whoever opposes this bill, kindly raise your hand. We all oppose. We all oppose. We all oppose. We all oppose. So today, the date is 10th August 2025. The members of the Kumdad of Karamboli, during the general body meeting, opposed the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15th of 4-1961 Amendment Bill 2025, Bill number 39 of 2025, called as the Illegal Bhumiputra Bill version 2, has been unanimously opposed. Correct? Yes. We all oppose. I think all over Goa, Karamboli Kumdad is the first Kumdad who has taken a general body meeting. This was also so called as the Bhumiputra, new version of the Bhumiputra illegal bill which was being proposed. There is no government's role here to bulldoze our code. We send a strong message to all the Kumdads across Goa that we should send a strong message to the government that we do not suppose this illegal Kumdad drafted bill, illegal Bhumiputra bill, and we would want that the bill should be going back out and should be thrown out. Kidak Kumdad code has not been followed in this bill. Kumdad land cannot be sold, Kumdad land cannot be converted, no Kumdad land changes can be done on any of the government bills that are coming up. Bureau Report, Prudent.
तिस्क उजगांव पीडीए मार्केटांत उजो, पेपर प्लेट करपी शॉपाक उजो लागलो. शॉप लासून काबार. चवथीच्या निमतान खंय सामान भरिल्ले. सुमार 22 लाखांचे लुकसाण म्हण शॉपकार सांगता. फायर ब्रिगेड वेळार पाविल्ल्यान शेजारची शॉपां साल्वार. आमी आयज आसात ते उजगांव तिस्कार हांगासर आनी उजगांव तिस्कार हांगासर ही एक अपार्टमेंट आहा. हांगासर फ्लॅट वयर रावता आनी सकयल ज्या शॉप आनी तेच्या फाटल्यान एक गुदांव. हो गुदांव जो आहा ओनर संग्राम परब म्हणून तेजो आनी तेणें जो गुदांव आसा हो चलोवपाक दिल्लो कोणाक मंजुनाथ म्हणटा तेका. आनी हो जो मंजुनाथ आहा हो कुट्टे हाडून तेजी 2-3 मशिनां आहा भितर हो पत्रावळी करतालो, डिस्पोजल पत्रावळी. सो तेजे हिशोबान तो म्हणटा आतां चवथ लागीं आसलेल्या कारणान जवळ जवळ 20 ते 22 लाखाचे तेजे मटेरियल आसलें म्हणटा तो. 22 लाखाचो कितें पत्रावळी करतालो. सो रेडी पत्रावळी कितले आसलेलो, कितलो माल आसलेलो. स्टाफ दनपारां लंच ब्रेकाक गेल्ली कितें म्हणल्यार ती रोखडी 1 वरां येता. मागीर कितें जालें शॉर्ट सर्कीट जालें काय कळना. मागीर खबर आशिल्लो म्हणल्यार ते लोकांनी कळना. तुमकां आनी कितें आशिल्लो कॉल. आमकां कॉल सामको 47 येयलो की पणजे कंट्रोल रुमांतून ती उजगांव तेच्या उजगांवची सांगाली की शॉपाक उजो पेटा धुंवर भायर जाता. म्हणून आमी इमिडिएटली हांगा येयले. येवन पळयलें जाल्यार व्हडलो एक पत्रावळी करता ती शॉपाक उजो पेटलो आनी आमी फायर फायटींग करून तो सगळो अंडर कंट्रोल केलो. तसो धुंवर 2-3 लोक तेंच्या फ्लॅटान गेल्लो वयर. 3 दिसान त्या लोकांक भायर काडून तेंचे सिलिंडर सगळे स्विच ऑफ केले, बंद केले आनी सिलिंडर भायर काडले. ते सगळे पुट्टे आसलेल्या कारणान तो म्हणटा लॉस म्हणटा 20-22 लाखाचे जाला आसतले. आमी फायर ब्रिगेडीचे मनशांक विचारपाचो प्रयत्न केलो लॉस, पण तेंच्यांनी आजून एस्टिमेट लॉस आजून कितलो एक्झॅक्ट जाला तो करूंक ना. आजून उदकांत भिजवल्या प्रोडक्टा खातीर विवेक प्रभू. गोवा फिल्म फेस्टिवल घडोवन हाडप मोठी चॅलेंज. सगळ्या एक्टरांक एका बरोबर एकठांय हाडप खूब कठीण. सगळ्यांचे इगो सांबाळचे पडटात. गोंयच्या लोकांची आयोजकांची तोखणाय. ज्येष्ठ अभिनेतो दिग्दर्शक महेश मांजरेकार उलयलो. मांजरेकाराच्या निरवधी फिल्मान दुसऱ्या दिसाची सुरवात. गोवा चित्रपट महोत्सव 14वं सत्र आहे आणि गेली 14 सत्रांमध्ये विविध प्रकारचे मराठी सिनेमे इथे दाखवले जात आहेत आणि यावर्षी तुमच्या सिनेमानं या सिनेमा महोत्सवाचा पडदा उघडला. काय म्हणणं आहे तुमचं. खूप छान आहे. म्हणजे हे मी आधी पण माझे पिक्चर झाले तिथे आणि हे मी खूप वेळा आलो इथे. गेली काही मला 2-3 वर्ष जमलं नाही यायला, पण यावर्षी मी माझा सिनेमाच असल्यामुळे मला येता आला आणि आनंद हा आहे की एका फेस्टिवलमध्ये गोव्याच्या लोकांना 20 सिनेमे बघता येतात आणि ते त्याच्यासारखी चांगली गोष्ट नाही. मराठी सिनेमा काय होते त्या वर्षात आणि हे फेस्टिवल करणं तेवढं सोपं नाही आहे, पण सातत्याने एक माणूस जेव्हा करतो ना त्याचं क्रेडिट आहे, त्याचं पॅशन आहे. कारण हे करणं सोपं नाही आहे मला माहिती आहे. बरोबर. इतक्या लोकांनी इथे सगळ्यांची सोय करणं आणि हे तुम्ही जेव्हा ॲक्टर्स किंवा हे आणता ना तर ते इंडिव्हिज्युअल नसतात, ते तुम्ही इगो आणता. इगो बरोबर. ते इगो सगळे सांभाळून सगळं चांगलं करणं हे सोपं नाही. आणि हॅट्स ऑफ संजयला. सर, तुमचं गोव्याप्रतीचं प्रेम, तुम्ही स्वतः गोवेकर आहात आणि आत्ताच्या सिनेमामध्ये तुम्ही दाखवलेला तुमच्या नजरेतला, तुमच्या डोक्यातला, तुमच्या मनातला गोवाही आम्हाला दिसला आणि खूप बरं वाटलं हा सिनेमा बघून. मला गोवा आवडतो. मी हा पहिला पिक्चर, मी खूप पिक्चर केलेत गोव्यात. गोवा आता माझी कुळदेवता तिकडे असल्यामुळे मांजरेची 100% मला गोव्याबद्दल जास्त काय म्हणतात जवळीक आहे. बरोबर. सर, ह्या चित्रपटाचं प्रीमियर इथे होतं. महाराष्ट्रातल्या प्रेक्षकांच्या आधी गोव्याच्या प्रेक्षकांनी हा सिनेमा आज इथे बघितलाय. सगळ्यांना बघता येईल महाराष्ट्रामध्ये. शिकेरी सांत लॉरेन्साच्या फेस्ताक लोक मोठ्या उमेदीन येता. गोंयभरच्यान रापणकार, नुस्तेमार, तारवटी सगळे फेस्ताक. सांत लॉरेन्स तारवट्यांचो पॅट्रन म्हण भावार्थ. दर्यार गेल्ले कडेन सांताची राखण मेळची म्हण भावार्थी भक्तिभावान इगर्जेत जमतात. आमदार मायकल डिलायलानय फेस्ताची परबी भेटयली. गोंयान कितल्योश्योच इगर्जो आनी ह्या इगर्जांची कितलींशींच फेस्तां.
हातूंतलेंच एक पारंपारीक फेस्त म्हणल्यार सांत लॉरेन्साचें. 450 वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या शिकेरीच्या सांत लॉरेन्स इगर्जेंत फेस्ता निमतान व्हडा संख्येन भावार्थी जमले. दर्यांत गेल्ले कडेन तारवट्यांचो पात्रोन सांत लॉरेन्साचो आलाशिरो मेळचो म्हूण खास करून गोंयभरचे तारवटी, रापणकार, नुस्तेकार फेस्ताक आयिल्ले दिसले. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन तशेंच शिओलची आमदार डिलायला लोबोन सगळ्यांक फेस्ताची परबीं भेटयली. सेंट लॉरेन्स आमचे ट्रेडिशनल फेस्त 450 इयर्स हो इतिहास ह्या इगर्जेचो आनी आयज गोंयचे सगळे रापणकार, फिशरमॅन, सगळे ट्रॉलर ओनर हिंगासर आयज फेस्ताक दिसाक येता, आशिर्वाद घेता सेंट लॉरेन्साचो. दर्यान वयचे पयलीं आख्खे वरस बरें जावचें, बरें नुस्तें मेवचें आनी तांकां राखण करची. जेन्ना तेंचे कामगार आनी ते दर्यार वयता तेंची राखण जावची म्हणून आयज सेंट लॉरेन्स ह्या इगर्जेन येवन मागतात ते. आय वॉन्ट टू विश पीपल ऑफ गोवा, पीपल ऑफ शिंकेरी very happy feast of Saint Lawrence. May Saint Lawrence bless everyone, each and everyone, and across all the faiths in the state of Goa and all over the world. Lawrence, I wish all the parishioners here of Sikeri and all everyone from Goa a very happy feast of Saint Lawrence. May Saint Lawrence continue to bless each one of us, and special blessings to all our fishermen who will start who have already started their fishing season. God bless. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे. फातोड्डेचो 84 वर्सांचो तुळशीदास नाईक 60 वर्सां जाली गणपती करता. फक्त 7 मुर्त्यांनी ताणें मुर्तीकलेचो प्रवास सुरू केल्लो. आतां 600 मायज मुर्त्यो करता. कर्नाटकांतले गोकाकच्या मातये पासून गणपतींच्यो मुर्त्यो करपी तो एकमेव गोंयकार. मद्रास, तेलंगणाचे लोक ताचे कडच्यान मुर्त्यो व्हरतात. तो म्हणटा शाळांनी मुर्तीकला शिकोवची. खासा रिपोर्ट. कला ही सगळ्यांत आसता. आमी सगळेच कलाकार. फक्त ती पळोवपाक आमचे कडेन योग्य नदर आसपाक जाय. दृढ इच्छा शक्त आसल्यार आमी कितेंय करपाक शकता हाची प्रेरणा 84 वर्सांचो फातोड्डेचो तुळशीदास हरी नायक हाचे पासून मेळटा. मातये पासून फक्त 7 गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करून तुळशीदासान आपलो हो प्रवास सुरू केल्लो. आतां तो सुमार 600 गणपतीच्यो मुर्त्यो करून विकता. तिणें म्हाका सरळ म्हणलें की म्हजो गणपती, आमचो घरचो गणपती तुमी लोकांच्या चित्रशाळेन वचून करता, रंगयता, हाडटा, ताजे 7 मुर्ती करपाक कितें जालें तुका? ते 7 गणपती चर्चा अशी जाली माजोड्ड्यान, अरे वामनतात गेलो मरे, कोणे केले गणपती, बरे जाल्या. दुसरे वर्सा 13 गणपती जाले, तिसरे वर्सा 25 गणपती जाले. लोकांनी म्हाका सांगलें तुळशीदास आपल्या कर मरे, तुजी मुर्ती बरी करता आपल्याक कर. अशें करून कॉम्प्रेसराचे पयले गोंयांत पेंट मारलो तर जाय तर म्हज्या भावान आनी हांवें मारलें. आनी हे वर्स धरून 60 वर्सां म्हज्या चित्रशाळेक आतां भुरग्यांनी सर्वांग सुंदर म्हणून आतां नांव दवरलां. मद्रासी आनी तेलुगू लोक निमाण्यो येतात. साब, गेट मी ऑन फेवर. I require one small Ganesh idol without color. गोकाकच्यान माती हाडून मुर्त्यो करपी गोंयकार म्हणल्यार तुळशीदास. इतली वर्सां ह्या वेवसायांत रावन ताणें गोकाकचे मातये पासून मुर्त्यो कश्यो तयार करच्यो हें तो शिकला. पूण आमच्या गोंयकारांनी जे गोकाकचे मुर्ती हाडटाले पळय ताची क्रिटिसायज करपाक, पूण क्रिटिसायज म्हाका बऱ्याक पडली कळ्ळें. म्हणून म्हणटात एक म्हण आसा, निंदकाचे घर असावे शेजारी आच्छे. त्या शिवाय गोकाक मुर्ती त्याचे आतां गौरव जाता. तितली मुर्ती आतां कोणूच करना. गोंयान हांवें खंयच केल्ले पळयलें ना आनी मुखार ह्यो जावच्योय ना. रवींद्र भवन माडुका कार्यशाळा म्हणून म्हाका आमंत्रीत केलो. हांवें 11 दीस भुरग्यांक थंय शिकयले मातयेचे गणपती कशे करतात त्या. आनी पीओपी पासून तयार केल्ल्या गणपतीच्या मुर्त्या विशीं आनी ही कला फुडले पिळगे मेरेन पावोवपा विशीं तुळशीदासाक विचारल्या उपरांत तो सांगता. गव्हर्मेंटाचेर आतां हें करता, पळयता, चॅक करता कळ्ळें. पूण हे गव्हर्मेंट जे आतां पळय चॅक करता ते पयलीं केल्यार कितें जाता. आर्ट एंड कल्चर आतां आमगेले आतां कलाकाराक आज घडयतात, त्या मुर्तीकाराक घडोवपाक कितें जालां. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. फाटल्या कितल्याशाच दशकां सावन गोंयांत श्रावणी विधी जाता. श्रावणी म्हळ्यार निसर्गा कडेन नातें. गोंयांत 2 मुखेल न्हंयो,
न्हयांच्या सांबाळाक आमी सगळे एक जावंक जाय असो उलो तपोभूमीर ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीन मानलो. गोव्यात महादायी नदी आहे, त्यानंतर अघनाशिनी नदी, ज्याला आपण सगळेजण मांडवी किंवा जुवारी नदी असं म्हणतो, या अशा मोठ्या नद्या ज्या आहेत त्यांच्या रक्षणासाठी आपण सगळ्यांनी कार्यरत होणे आवश्यक आहे. त्यासाठीचा प्रयत्न जो आहे हा ऋषीमुनींनी पूर्वीपासूनच हा नदीच्या तीरी, नदीच्या काठी हा विधी करण्यास सांगितलेला आहे. त्याचप्रमाणे या विधीमध्ये जसा निसर्गाचा समावेश आहे तसाच या विधीमध्ये सगळ्या जाती धर्मातल्या लोकांना कसल्याच प्रकारची इथे भेदाभेद नाही, सगळे येऊन येथे आहे सकळासी अधिकार. हिंदू समाज प्रामुख्याने सगळ्या जाती पातींचा सगळा विषय बाजूला टाकून इथे विधी करत असतो. भविष्यात स्पिरिच्युअल टुरिझम श्रावणी विधी खातीरूय पर्यटक गोंयांत येतले आनी भर पावसांत टुरिझम वाडटलो म्हूण स्वामीजी मुखार उलयलो. भविष्यामध्ये माझी अपेक्षा आहे की गोव्यात जसे आज टुरिझमसाठी लोक येतात तसेच स्पिरिच्युअल टुरिझमसाठी, या श्रावणी विधीसाठी, स्पिरिच्युअल फेस्टिवलसाठी गोव्यात लोक येतील आणि भर पावसामध्ये हा टुरिझम असाच मोठा होणार यात कुठेही मला दुमत वाटत नाही. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. पापा आ रहे ये। वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा। अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं। पंचामृत है ना। ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक। पापा भी खुश और मैं भी। घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत।